आमी होली क्रॉस मोळा बॉयज वेली आमी हो गोट केला आनी हे फावटी आमी आख्खो फूल मॅकॅनिकल केला आनी हे फावटी आमी लायट सावंड एंड मॅकॅनिकल ते सगळे एक कोण केला. लायक तुमी येवचो चोवपा हो गोटो आख्खो टायमिंगाचे आहा, सेन्सर्स बसून दवरलो आहाय, प्लस प्रोग्रामींग केलो आहा. तुमी येवचे आनी हो मेन तितून प्रोग्रामींग करपा सगळो लायट एंड सावंड आनी हांगे ग्रूप आख्खो 7 जाण आहाय आमी सगळे कोते. आनी प्रिन्स क्रोया म्हणून एक सावंड एक कोता आमकां आख्खो ऑडियो करून दिता. मारिया पवित्र आत्म्याचे शक्तीन गोरबेस जातूच जुजे आनी मारिया नाजारेत तावन बेथलहेम शारांत वेतालीं. जायते दीस चलून चलून ती शेकी एके राती बेथलहेम शारांत पावतात. काळोख जालोलो आनी मारिया आवयपणाच्या बेसारूय आसली देखून तांणी जायत्या लोकांच्या दारवोंट्यार मारलें, पूण कोणूच तांकां आसरो दिवंक तयार जालो ना. शेकी जुजे आनी मारिया गोरवा गोट्यांत आसरो घेवंक थारायतात आनी जेजू देवाचो पूत खालतेपणी एका गोरवा गोट्यांत जल्मता. जेजू जल्मला ते राती लागशिल्ल्या राखण्यांक एक आंज बोडवो जेजूच्या जल्माची खबर कुडीत करूंक दिसती पडलो. भिये नाका, तुमकां हांव खुशालकायेची खबर घेवन आयला. आयज दाविदाच्या नगरांत एक सोरवोंडार जल्मला. वचात आनी पळयात, गोरवा गोट्यांत खावणेंत दवरलेलो तुमकां एक बालोक मेळटलो. तेच राती तेग विद्वान कॅस्पार, मेल्कियोर आनी बाल्ताजार ओरोण्यांतल्यान वेता आसतना तांकां एक चकचकीत नोकेत्र दिसता आनी ते त्या नोकेत्रा फाटल्यान वचूंक थारायतात. पूण वेचे पयलीं ते हेरोद राजाक मेळूंक वेतात आनी त्या बाळका जेजूची जल्माची खबर ताका सांगतात. हेरोद ही खबर आयकून घाबरता आनी तांकां वचात आनी बालकाची खरी खबर घेवन येयात म्हणून सांगता. विद्वान नोकेत्रा फाटल्यान वेतात आनी तें नोकेत्र एके सुवातेर वचोन थांबता आनी तांकां बालूक जेजू आपल्या आवयच्या गोपांत खेळटा आसतना मेवता. सोरपटून त्या बाळका जेजूक नमस्कार करतात आनी आपली देणी धूप, भांगार आनी गोंडरोस बालकाक भेटयतात आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे आपल्या वाटेन हेरोदाक कळय नासतना आपल्या देसांत परततात.